भारत आज मनयता 77 स्वतंत्रता दीस. नवी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे भारतीयांक संबोधन. करासवाड्या आकय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करपी तिग आरोपींक अटक. काल सांजे बसयली नवीन मूर्ती. मुख्यमंत्री म्हणटा शांतिकाय इबाडपाचो प्लान. सरकारी कामांक जोती धरोवची पडटा. कुडचड्यार जनता दरबारात लोकांचो आवाज. पेडण्या उलयतल्यांचे मायक काढून घेवपाचे प्रकार. आवाज दाबता जाल्यार दरबार कित्याक? लोकांचो प्रश्न. केंद्राची ग्रामीण मित्र येवजण गोंयांतूय चालीक. मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीपादान केले उक्तावण. केंद्र राज्य सरकाराचे स्किमी प्रत्येका मेरेन पावोवंक ग्रामीण मित्र. स्वतंत्रताय दिसाच्या आदल्या दिसाचे फाळणीचे काळ्यो यादी. लाखांनी बिगर मुस्लिमांची जाल्ली हत्या. शय कत्तलीचो देशभरात. गोंयांतूय निशेध जागृती रॅली प्रदर्शनां. RP 2021चे प्रक्रियेत शेकड्यांनी त्रुटी. प्रायव्हेट सुवाती नॅचरल कव्हरात झोन बदलताना सायट इन्स्पेक्शनांना SLCन लोकांक कोताक धरिल्ले ना. TCPचो रिपोर्ट. मथुरातलो श्रीकृष्ण जन्मभूमी जमीन मालकी हक्काचो वाद सुप्रीम कोर्टात. श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टाचो 13.5 एकर जमनीचेर दावो. ट्रस्ट मागता ASI सर्वे. स्क्रीनिंग करून कॅन्सराचेर उपाय सुरू करपी गोंय पयले राज्य. मुख्यमंत्र्याचो दावो. GMCत IVF सेंटर उक्ते. GMCत IVF ट्रीटमेंट फ्री. कॅन्सर ट्रीटमेंटाक 50 नर्सिंग टाटात ट्रेनिंग. शिरोडा साखरवाळ रस्त्यार बाल रथाक ॲक्सिडंट. ड्रायव्हर, हेल्पर आनी 5 भुरग्यांक मार. ड्रायव्हर आनी एक भुरगो चड मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटल ॲडमीट. हेल्पर शिरोडा ॲडमीट. बोमातली देवळां मोडपाचे सोडा. हात लेगीत लावचे ना म्हणटा PWD मंत्री काबराल. मिडिया खातीर बोमा रस्तो रुंदीकरणाचो 3D प्रेझेंटेशन. जाय जाल्यार बोमा पंचायतीकूय दाखयता. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 39. एक्टिव्ह केशी 1472. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत एकूय केस ना. एक्टिव्ह केस 1. मोठ्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात विध्वंस. शिमला हुवारात आनी सोलनात ढगफुटीत 16 जाणांक मरण. स्वतंत्रताय दिसा निमतान 954 पुलीस कर्मचाऱ्यांक पुलीस मेडल्स. गोंयच्यान सुदेश नायक आनी नितीन रायकर आनी होमगार्ड डिफेन्स खात्यांतल्यान पदकां. सूर्याचो अभ्यास करपी अंतराळांतली पहिली भारतीय वेश्या आदित्य L1 फुडल्या म्हयन्यात प्रक्षेपणाची करता तयारी. व्हायरल ज्वराच्यो केशी देशात वाडटा. क्लिनिकांनी पेशंटांची थंडी जोर घेवन लायन. पावसात इन्फेक्शनाची धाम म्हणटा रिपोर्ट्स. पंजाबातल्या पठाणकोट शिमेलागसार BSFन पाकिस्तानी घुसखोरांचेर फारपेट केली. स्वताच्या सुरक्षे खातीर ताणें स्वताचेरूच घाली गोळी म्हणटा रिपोर्ट. उत्तराखंडात मोठ्या उटंगरात. पावसात देहरादून डिफेन्स कॉलेज कोसळ्ळी. हिमाचलात 50 गेले. स्वतंत्रताय दिसाच्या आदल्या दिसा पंजाबात 5 आतंकवाद्यांक मारले. 2 दिसां भितर दुसरी गँग. फॉरेन फंडिंगांतल्यान केल्लो प्लान. चीनाचो अध्यक्ष शी जिनपिंगाचे G20 बसकेक भारत भेटेचे फाटभुंयेर भारत चीन LAC कमांडर पावण्याली बसका चुशुलांत जाली. LACचेर तणाव उणें करपाचो यत्न.
शिमलात पालसण कोसळून शिव मंदिर कोसळ्ळे 9 जण सोंपले 20 जणांचो सोद चालू